आयज आमच्या दांड्यार या गीता अविनाश शिरोडकराच्या घरान उजो लागलो. थँकफुली दे वर नॉट प्रेझेंट आणि शेजाऱ्यांनी येऊन तो बायचो मोटर चालू करून दे डावजलो आणि आमचो फायर ब्रिगेड टायमार पावन बाब ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर सावंत त्यांनी बरें काम केल्लें आहा. ते उजो पालयल्लो आहा पूण फॅमिलीक खूब लॉस जाल्ली आहा. यू कॅन सी एवरीथिंग इज स्कॅटर्ड. आख्खो घर तेंचे उजो पेटोवन काबार जाल्ले आहा. शी इज अ विडो अँड शी हॅज 2 daughters अँड वॉट एव्हर हेल्प आय कॅन गिव्ह एज अ MLA. आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी सांगला काम चालू कर म्हणून. सो वॉट एव्हर हेल्प वी कॅन गिव्ह we are there for you, but the thing is they are saying they are also not sure why short circuit जावंक जाता. शॉर्ट सर्किटूच म्हणून हे केल्ल्या. सो अंडर CM रिलीफ फंडूय आमी हेल्प करतली. आमचे माय पर्सनल हेल्प आणि आमच्या पंचायतीच्या तर्फेन तुमकां आहा तितलो हेल्प आमी करतली. अँड आय रियली थँक फायर फायटर्स. आणि सांगला ते प्रमाणे दिस हाऊस ऍटलीस्ट हॅज अन एक्सेस फॉर दिस बिग व्हेकल. कितलीच आमची घरां आहा देर इज नो एक्सेस आणि व्हडली गाडी येवंक जायना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन आय मीन असेंब्लीकूय हांव घालतले की आमकां मिडियम सायज एक फायर फायटिंग ब्रिगेड जाय वेर इट कॅन गो इन एट प्लेसेस वेर देर इज नो एक्सेस. हे आमकां ट्रू एक्सपिरियन्स वी कम टू नो. हे घर आता हांगा डायरेक्ट ती गाडी येवपाक मेळटा तेंचे हे दॅट्स ओके. अँड आय रियली थँक देम फॉर कमिंग अँड हेल्पिंग आवर पीपल हियर.